पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वॉटर पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना म्हणून काय आणि कितें ना वॉटर पोल्यूशन आज कितले जाणां सध्या सील केल्ले आसा? 3 जाणां केले. तीग जाण कसली ती हॉटेल्स काय कितें? एक चिकन शॉप, आं एक हॉटेल्स जेवणाचे आनी दुसरे हे बार आतां कितें 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 सांगलें तांकां तुमी? सध्या त्यांनी आता सर्टिफिकेट घेऊन आणि सिंगल ते कांयच ना वॉटर सप्लाय वेस्ट वॉटर काय ना त्यांनी करून घेवचे पडटा तें वॉटर सप्लाय म्हणटा वेस्ट उदक वयता तेका कितें सर्टिफिकेट काडचें पडटा? ती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान दिली तशी मागीर आमी रिसीव करता. आतां तुमी तांकां टायम दिला टायम दिला कितले दिसां? विथीन 1 मंथ आसा टायम. त्याच्या पयलीं बी 1-2 मिनट टायम दिल्लो तेणी कांयच केलें ना. आता एक दुर्गादेवी म्हणटा तें उरलां ताका सर्टिफिकेट कोण दिल्या पूण ती सर्टिफिकेट कन्फर्म जालें ना तेणी दिलें. ती हॉटेल्स आसा बार एंड रेस्टॉरंट आसा तशेंच फास्ट फुडाचे आसा. फाटल्या 2-3 म्हयन्यान हेंची कारवाई चालू आशिल्ली. आयज खंय तरी परत एक फावटी तेणी कारवाई केल्ली आसा. तेतूंत 4 जी फास्ट फूड तशें बार एंड रेस्टॉरंट हॉटेल्स आसा तेतूंत 3 ऑलरेडी सॉल्व जाल्या, 3 ऑलरेडी सील केल्ले आसा. पूण एक खंयची तरी जें हॉटेल आसा नवदुर्गा म्हणटात तेका कोणे तरी फाटल्या तेंपाक फेक सर्टिफिकेट ऑनलायन दिल्ल्यान खंय तरी पोल्यूशन बोर्डान तेजेर क्वेशन केल्लो आसा. ते म्हणटा कितें आमी ही सर्टिफिकेट इशू करूना. तेजेर खंय तरी आयज हो खंय तरी केपें वाठारांत हेजेर मातसो बोवाळ जालो की अशी कोण ऑनलायन ज्यो आसा सर्टिफिकेट कशी इशू करूं शकतात पोल्यूशन बोर्डाचेर. आनी जेणे कोणें ते तेका सर्टिफिकेट दिली तेजे कडल्यान जे हॉटेल आसा हॉटेल मालक आसा तेजे कडल्यान 20,000 उखल्लेले आसा. आनी हेका लागून खंय तरी तो जो मालक आसा खंय तरी टेन्शना आसा केपेंच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.